स्टॅच्यूज न्हू कोण कोण जाय तो जेजू जावपाक जल्माक ओके मारिया जुजे ओके बाळूक जेजू ओके मागीर मेंढरा म्हणजे कितें तो गोरवाच्या गोठ्यान जालोलो आनी अदीक करून तो राखण्यांक दिसती पडलेलो ती खुशालकाय ते एक दाखोवपाक जाय ओके आनी मागीर 3 किंग्स आयले पयस सटया हां सो ते बी डिस्प्ले करूंक जाय दाखोवपाक जाय खंय 3 डिफरंट म्हणजे प्लेसीस सटे ते आयल्ले ओके हे सगळे आनी लायक किंग हेरड प्लेस ओके तो तेका पयले तेंकां मेळोंक वयता ते एक दाखोवपाक जाय ओके मागीर आनीक बाकी थोडे थोडे मातशे शो टायप न्हू बरें कितले दीस लागले मॅडम हे तुमकां करपाक हय एटलीस्ट 15 डेज कोणी कोणी तुमकां मदत केली हेल्प फॅमिलीन घरच्या म्हाजो चेड्यान केला चेड्यान केलें चेड्याचें नांव कितें रेशव फेर्नांडीस दर वर्सा करता तुमी काय अवनूच केला ना हांव मातसो व्हडलो केलो व्हडलो केला. कारण आमी घरारूच करतले ओके आणि कितले दीस उरतलो ह्यो टील 6 जानेवारी जानेवारी 6 पर्यंत किंग्स पावतात न्हू जेजसाक नमस्कार करपाक ओके मागीर काडूंक जाता ओके आणि मागीर सेलिब्रेशन तुमचो क्रिसमस केन्ना जाता मॅडम हो क्रिसमस रातीक सटे जालो न्हू आमचो जेजूचो बर्थडे जुलमांक 12 बर्थडे ऑफ जीजस वी सेलिब्रेट ना ओके सो नाव इट कंटिन्यू स्टील द किंग्स रिचीज देर पावतकूच राजा पावले म्हणटकूच मागीर आमी काडटा 6 जानेवारी ओके मी आमची मोर्जी गावची एक व्हड चर्च आणि त्या चर्चीक शेकडो वर्षाची परंपरा आसा अशी मिलाग्रीस चर्च मिलाग्रीस चर्च परिसरात जर आपण नजर मारली तर वेगवेगळी स्टारां नातालाच्या निमतान लायिल्ली आपणाक दिसून येता हांगर जेजू क्रिस्ताचो जल्म कसो जाता त्याच पद्दतीने गोठो तयार केल्लो आसा आणि जेजू हो गायीच्या गोठ्यान जन्माक आयला ताचे देखावे ज्या तरेन आपल्या व्हड चर्चीन दाखयले वता त्याच प्रमाणे मोर्जी गावात ल्हान ल्हान जी कपेलां आसा त्या कपेलांतूय अशे वेगळे गोठे आपणाक पळोवंक मेळटात ज्या पद्दतीने कपेलांनी गोठे केला चर्चींनी गोठे केला त्याच भशेन आमचे ख्रिस्ती बांधवांनी आपल्या घराकडे सोबीत काय असे सुंदर गोठे तयार केले आणि गोठो कित्याक तयार करता हाची माहिती कांय जण दितात